भाऊ भयणो तुमकां सगल्यांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो आयज व्हडे कुशालकायेन बरोवन आमी सगळीं नव्या पिकाचेर आमी देवाचो आशीर्वाद मागूंक आयल्या. नवें पिका फळ देवान आमकां दिलां आनी जें कितें नवें जाता आनी पयलें जाता तें सदांच आमी देवाक भेटूंक जाय. आमचे मदें बाबतींत जायत्यो परंपरा आसा. जायतीं भुरगीं हांवें पळयल्यात पयलेच फावटी कामाक लागले म्हणटच पयलें पगार हाडून इगोर्जेक दितात वा गरीबांक दितात. कितें आहा तें आमी पयलें देवाक भेटूंक जाय. आनी आयज आमी ह्या गांवची खरीत भाशेन आमची पीक आमची फळां देवाक उबारया आनी देवाचो आशिर्वाद मागून खरीत भाशेन ताचे अर्थे मोहिमेक ती उबारून आमकां ती सगल्यांक फायद्याची पड म्हण मागुया. जो आमी वावर करता जे आमी कितें ह्या गांवांत करता आमची भुरगीं बाळां करतात तें सगलें देवाक उबारून देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनीचें बलिदान भेटोवन ताका आर्गां दितात. हें दिनवासनीचें अतुत्य विधान त्या बलिदानाच्या संभ्रमपणांतल्यान गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाचेर दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे पोरी आमी ताचे निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेंतलीं पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुडबोड भावा भयणींक वांटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापा तान येता त्यो सोर वस्तू सोमेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करूंक जाय. देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन वाट दाखयता. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर ताचे भितर आसा तितलें रोचला त्या जिवा देवा परतून येतात. आदल्या पिणकांनी आपापली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तर आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिता आसतना तो रावंक ना. स्वर्गार्थान तो पावस धाडटा काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता. आमचें कांय मागणी देवाक मुखार उबारतना आमचो जबाब जातलो आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. म्हणुया आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा तुजे पुर्वजांतल्यान तुवें भुमेंतली पसण आमकां दिल्याय. आमचो गाम वारोवन भुंयेंतली एकठांय केल्लीं फळां आमचे कुडीच्या पसणांक आनी मनाच्या विकासाक उपकारूं. सबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरलेलीं आनी ताचे सवें एकवटून जिविताची संपूर्णाय जोडुशी आनी सुबाम फळां दिशी कोर. सबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनीच्या बलिदानान बावार्थाचो गूट समोरमूंक खुणा करून घेतल्याय तर तुझ्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा. त्यो वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायच्यो कर. सबाब आमच्या वावराच्या फळांचे आयज व्हड खोशेच्या दिसा आमी सगल्यांनी पृथ्वेचो पर्यावरणाचो अदीक सांबाळ करूंक आनी ल्हानूच आसतना आमच्या भुरग्यां बाळांक खेरीत भाशेन निसर्गाचो सांबाळ करून पीक उत्पन्न करूंक शिकोवंक आमकां सगल्यांक हें गिन्यान दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. सगली आमची मागणी एकठांय करून आमी म्हणुया. आमच्या बापा
सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूच्या रचणारा, मोडबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफळ भुंयेचो आधार घेवन दाना फळांचे सुबाम पीक तू आमकां सदांच फावो करताय। ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता। तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे ओत्रेक तुवें सुफळ केले। देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सदां हाडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो उपयोग करूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ह्या प्रितुमेचेर आनी ह्या नव्या शेता बाटा गोट्याचेर आनी पिकेचेर आपलो आशीर्वाद घालूं। आमेन। खेरीत भशेन आमी आतां दोन वडी करून आमी मोदल्या दारांतल्यान पुरसांव काडून भितर सरुया। आमचे मुजक भाव हात तांकां मागता सायबिडीचें गीत काडून। आसा ताणें आपल्या हातान कोणशे घेवचो।
Soya